तुझेशी बापा मोजा काळीज उगडा पोम तुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका हांव आयला तुझेशी बापा मोजा काळीज उगडा पोम तुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका बापा मोजा बक्षी म्हाका राजी जावका वाशेता आज जावन ही जिणी बदलून बापा हांव तुज्या मोगान जियेता हांव आयला तुझेशी बापा मोजा काळीज उगडा पोम तुका बरवसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी सर्व जाणां सा पाद्री पियोक मान करून तशेंच आमच्या माथ्यार सेंज घालून प्राचिताचो काळ आरंभ करूंक सांगाता जमल्या. ह्या पवित्र काळार आमी प्रामुख्यता दिवचो विशय जावन आसा मागणे प्राचीत आनी दान धर्म. ह्या काळार आमी प्रत्येक तरान जेजूच्या पाश्यांवाचो कश्टांचो नियाळ करता चिंताप आटयता. अशें आसता आज प्रत्येक तरान मागया सर्वेस्पर देव ह्या पवित्र काळार एक सोबीत जिणी जियोंक आमची जिणी देवाक समर्पण जातली कृपा आमकां लाभाशें करूं दी. सा पाद्री पियो आपणाच्या जिवितान हर एक दीस जेजूच्या पाश्यांवाचो चिंताप तो आटयतलो अशें ताका जेजूचे 5 गाय आपणावचें भाग लाभलें. जेजूचे कश्ट कसले म्हणलें एक अनुभव जरसो भाग ताका लाभलें. तर ह्या प्राचीत काळार आमी त्या कश्टांचो त्या पाश्यांवाचो नियाळ करया मागणें करया प्राचीत करया दान धर्म कर्ण दुसऱ्यांचो हुस्को ह्या दुसऱ्यांच्या जिवितांत कश्ट कसले म्हणलें चिंताप आटवया. आज आमच्या माथ्यार आमी सिंस घालता आनी ही जावन आसा एक प्राचिताची रीत जाल्ल्या वरवीं सदां मिसाचे प्राचिताची रीत आज आसची ना. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आत्मेक दुस्माना लागीं झूज करच्या आमच्यो वायट वंदवणी आमी दमन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दणवण आमी आज सुरू करता ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्त जिनियाच्या झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सुरेस्पर अशें म्हणटा उपास करून क्रोधान करून हास्कार सुका सोडून सगळ्या तुज्या काळजान आतां तरी म्हजी चडशी येया. तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां सुरेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुलदार सोंसणिकांनी दायेन भरलेलो आनी केस लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरत आनी आपल्या वाटेन एक आशिर्वाद जोडून वचात.
तेन्ना तुमी सरेस्परा तुमच्या देवाक आनबलियो आनी पिवन अर्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वाजया, एक उपास बरगड करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा, एक पवित्र सभा जोमया, मळगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमत करा. दुदाच्या बालशां पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडूं आनी होकाल आपलो फलांग द्वार मंडपांनी वेदी मदें याजकांनी मणयारी रुदान करूं आनी म्हणून सरेस्परा तुज्या परजेची दया कर. तुज्या दायजांक केन्नान पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्र तांच्यो केपडयो करिना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्रां कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सरेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणें आपल्या परजेची काकूज केली. देवाचें उतार हें. देवाचे ओळखकार. आमी पातकी सौम्या तुझी काकूट मागता. काकुळदरा देवा मुझी काकुळत कर. भूकनवाळ्या देवा मुझी गोन्या पोसून काड. दूत म्हाका मुझ्या प्रदाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका मुझ्या पातकाच्या चिखलांतलो. आमी पातकी सौम्या तुझी काकूट मागता. मुसो गुन्यांव हांव वळखून घेता. मुझी पातक सदांच मुझे मोकार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुखला आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. आमी पातकी सौम्या तुझी काकूट मागता. आमी पातकी सौम्या तुझी काकूट मागता. सांपावलून कोरीत घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखान देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवे आमी तुमचे लागीं अशी विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकांचे कत्नांतल्या देवान आमचे बसत पातकांचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवा तावन तुमी घेतल्या ती कुरपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हणलां, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होच तो आईन काळ, होच तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतार हें. देवाचे ओळखकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत
तुमची काळजां दारूण करिनाका. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामर्थ्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हणे, तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रातिपळ तुमकां लाभसो ना. देखून तुमी दान धर्म करतना तुमच्या मुखल्यान कोंब वचयनाकात. खापाटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत थावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रातिपळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लो पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्या बरी तुमची मुखां मळां पावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच बंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखां मळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती भोव मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज शिंदीचो बुधवार. आज थाव आमी क्रिस्तांव लोक प्राजीत काळ प्रारंभ करता. आनी 40 दीस आमी कितेंच खावंक ना, म्हणजे नॉन वेज या कितें खावंक ना, कितेंच खोटें उलोवंक ना. हें सर्व 8 वरां आमी उलोवन नजो म्हूण आमी निशेव करता. मोगाचें न्हू, हर एका धर्मांत प्राजिताची ह्या प्राजिताक ह्या जिजी बदलापणाक अवकाश आसा, महत्वी आसा. पळय, मुस्लीम भावंडां तांच्या रमजान परचे पयलें 1 म्हयनो उपास करतात. तशेंच शबरी मालिकेचे हिंदू भाव 40 दिसांचो व्रत आदारतात. आनी तितले मात न्ही, आपली पातकां बगसूंच्या खातीर थोड्या प्रत्येक संदर्भांनी ते हिंदू भाव दर्यान त्या न्हंयेंत नातात. आज थावन आमी प्राजीत काळ आराम करता. हे 40 दीस कशें करचूंचो म्हणलो सभा रितींची चिंताप आमी आमच्या जिवितांत आटयलां जावं पुरो. उरोवन या केल्लें कांय नासतना उरोवन कितें आसल्यार तें कोणाक दिवचें, या कितें सकट आमी खायचें, कितें सकट खावं नजो, कसलें चिंतपां आमी आमच्या मतींत आटायचें, कसलें जिवीत आमी आमच्या जिवितांत जेजें, असलें सबार आलोचन आमच्या जिवितांत दळूच आमी केल्यांत. जाल्यार मोगाचें न्हू, ह्या 40 दिसांक जो उपास आमी करतना, ह्या 40 दिसांचे प्राजीत काळ आमी आराम करतना हाका पळोवंक गेल्यार पोरण्या सोल्लांत आनी नवा सोल्लांत एक संबंद आसा. जेजू जर्दान न्हंयेंत स्नान घेवन 40 दीस आरण्यांत प्राजितांनी उपास केलो. तशेंच पोरण्या सोल्ल्यांत मैजन 40 दीस प्राजीत केले. निर्गमन ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा. एलिया प्रवाद्यान होरेब पर्वताच्या पयनार 40 दीस उपास केलो. आनी तशेंच इस्रायल परचेन बसयल्ल्या गांवा कुशीन येतना 40 वर्सां पाशार केली.
आनी सर्व घडीत आमी पळयल्यार प्राजीत काळ 40 दिसांचो करूंक कारण आनी प्रेरण जावंक पावतात. मोगाचे न्हू पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें तर प्राजीत असो गुर्तू जावन आंग वस्तूर ते लोक पिंजताले, मात न्ही गोनी वस्तूर न्हेसून हांगार गोबर घालताले. उदाहरण दिवचें जाल्यार जोना प्रवाद्यान निनिवे शाराक देवाचें उतर परगडतना तेंच्या लोकांनी गोनी वस्तू न्हेसून गोबरान बसून प्राजीत केल्लें आमी आयकलां जावं पुरो. तशेंच दावीद रायाच्या पाताक नातान प्रवाद्यान दाखोवन दिल्ल्या वेळार ताणें अशेंच केलें. आनी हें जावन आसा मोगाचें न्हू बायलो गुर्तो आपल्या खालतेपणाचो आनी आपली सूख वळखून घेवचो आनी जिनी बदलापणाचो. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपून आमी पळयलें तर जयल प्रवादी म्हणटा तुमची जिनी बदला, तुमची आंग वस्त्रांनी बागार तुमची काळजां शिंदा. म्हणजे प्राजीताचो बायल्यो करण्यो मात्र न्ही काळजाचें परिवर्तन चड गरजेचें म्हूण तो म्हणटा. त्या खातीर उपास परगड कर्ण सरस्पराक तुमची मागणी उसारा आनी सरस्परा देवा थंय पाटी येया, कित्याक तो मोवाळ काकुळदार आनी तुमची सोर पातकां बोगसितलो. मोगाच्या सबारपडी आमी आमचे प्राजीत काळ आराम जाताना केवळ बायल्लें आचरण आमी पळयता, कितले दीस उपास करचें, कितें उपास करचें, जाल्यार आमचे काळजा भितरलें बरेंपण आमी नियाळूंक फाटीं सरता. काळजां तो राग, तो मोसोर, तो द्वेश तसो आसतना आमी ताचे विशयान चड चिंता पाटयना. जाल्यार कितें सकट आमी उपास करना, कितें सकट आमी देगेक दवरचें म्हणल्या विशयान आमी चड नियाळता. मोगाचें न्हू खंडीत जावनी प्राजीत काळ म्हणटना सबार आनी ह्या स्वाभावीक सरतारान आमी चिंतचें तर खंडीत जावनी शिंदीच्या बुधवारांत हांव 40 दीस आमी सबार संगती सोडीचे म्हणून तितलें म्हणणे जावं पुरो. आमी काल रातींत ह्या 40 दिसांक सबार संगती सोडीचे म्हणून काल रातींत आमी 40 दिसांचें भाडें आमी काडलां जावं पुरो. गम्मातां मारून ह्या मनोरंजन करून खाणां जेवणां जेवून कालच आमी भाडें काडलां जावं पुरो. जाल्यार मोगाचें न्हू ह्या 40 दिसांक आमी कितेंय सोडतना आमी कितेंय घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. जर आमी कितें सोडलें तर कितें घेनासतना आमी रावल्या तर खंडीत जावनी ते एका रितीन सूख जाता. त्या खातीर कितें आमी सोडटा आनी कितें आमी घेता मोगाचें न्हू जावं पुरो. एखाद्या वेळा आमी आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आसलें जावं पुरो आमच्या दिसपरते आमी जेवचें खावचें आमी सोडल्यार खंडीत जावन कितेंच आमी आमच्या जिवितांत घेनातल्यार एक उणेपण आमच्या जिवितांत भोगता. कित्याक म्हळ्यार थंय एक पाताक म्हणल्यार बरी जाता. पळय कोळशांत उदक आसा, उदक आसलें तर थंय उदक उडोवन आमी 40 दीस तो कोळसो उमतो घालो तर खंडीत जावन त्या कोळशांत जरले वेतात, ह्या कोळशांत गोंठेर मांडटा. त्याच प्रकार जर आमच्या काळजांत आमच्या मनांत सर आमी उणेपण भायर घालें तर खोटेपण भायर घालें तर जर आमी कितेंय आमच्या काळजाक आमच्या जिविताक आमी कान घेना तर आमच्या जिवितांत ती गोंठेर मांडटा. तशेंच जरले म्हणजे कितें एका रितीचें उणेपण आमच्या जिवितांत भितर सरता. त्या खातीर मोगाळपण आनी बरी न्हू ह्या 40 दिसांनी आमी खोटेपण सोडटना कितें बरेंपण आमी मतीन दवरचें, कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत हाडचें. पयल्यान सदांय हांसकुऱ्या तोंडार आमी जावया. जावं कोणी लोक आमकां मेळटना, कोणी आमचे भाव भयणी आमकां मेळटना, ह्या वळखनातली कोणी मेळटना तांकां एक आसो दिया, तांकां मोगान आमी विश करया. दुसऱ्यान देवान आमच्या जिवितांत केल्लें सर बरेंपण प्रत्येक जावन हे 40 दीस जिनी बदलापणाक आमकां एक अवकाश करून दिल्ल्याक जेजूचे कश्ट मोरान सोडवून आमकां नियाळूंक एक अवकाश करून दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां पाठोवया. मात आमकां बरें कुटां पावो केल्ल्याक कुटुंबांत आमचे मोग करचे मनशां आमकां दिल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी तिसऱ्यान मोगाचें न्हू आमी हेरांचो मोग कितलो करता म्हणून आमी दाखोवन दिवया. कित्याक म्हळ्यार हांगा प्राजिताची कोरणी आमी करतना जावं पुरो दान धर्म उपास आनी मागणें करतना हे संबंधान दाटापून आसा. जावं पुरो आमी करचो तो उपास दान धर्म मागणें देवा तें आमचे तांणी पेला तें संबंध आसा आनी संबंधाक मुख्य जायचे मोग. आनी केदळ आमी मोग हेरांक दाखयता तेदळ मात्र देवा तें असलो संबंध घट जाता आनी अशें आमी केल्लो प्राजिती बऱ्या रितीन पाळूंक आमकां साथ जाता. तिसरें मात्र चवथ्यान मोगाचें न्हू हेरां बरें करतना तांकां होगोळस्या हेरांचें बरेंपणा विशयांत आमी खोटेपण उलोवचें न्हय. हेरांचें बरेंपणाक आमी आनीक चड बरेंपण करून तांकां अवकाश करून दिवया. आनी जर तर आमचे आवय बापूय पयस आसा तर वडिलां पयस आसा तर तांकां मोगाची दिश्ट घालून तांचे कडेन उलोवया आनी अशें आमी बऱ्यो करून आमच्या काळजांत बरेंपण आमी चड वाडोवया. मोगाचें न्हू हाजें शुभ वर्तन आमकां सांगलें आमी आयकलां. प्राजीत काळ पळाबरीत करचे तर आमी आमच्या जिवितांत सबार रितीनी उपास दान धर्म आनी मागणें पाळचें भोव गरजेचें.
कित्याक म्हळ्यार हे दोनी तिनी संगती हांव सांगले प्रकार संबंध दाटापूण आसात मागणें जावन आसा देवा तें आमचो संबंध घट करता उपास जावन आसा आमचो संबंध आमचे भितरच घट करूंक साज जाता आनी दान धर्म पेला ती संबंध वृद्धी करूंक साज जाता मोगाचें आमी मागणी म्हणटना मागणी लांब मागणी म्हणची न्ही ह्या मागण्या हेरां पळयतात म्हूण म्हणचें न्ही जाल्यार आमी म्हणचें तें ल्हानशें मागणें जाल्यार अर्थभरीत रितीन आमी म्हणचें भोव गरजेचें जावन आसा जर आमच्या काळजांत मेळ्ळेंपण आमी बरें केदेंच बरें पळोवन या हेरांक बरें मागचें आमी देवा मुखार उसारलें तर खंडीत ताचे जावन आमकां कसलोच प्रातीपळ सोडूंक साध्य ना म्हणून हाचें शुभ वर्ण आमी आयकलें ते खातीर आमचें मागणें आमी करता आसतना जावं तें मोठें मागणें बऱ्या मनान आमी करया नितळ काळजान आमी करया आनी हेरांक बरें जावचें तशें आमी मागया केवळ आमकां बरें जावचें न्ही हेरांक बरें जावचें तशें आमी मागया आमी मागलें देव खंडीत जावन आमकां पवित्र करतलो आनी दुसऱ्यान उपास मोगाचें न्हू आमच्या समाजांत आमी नाना रितीन उपास करता थोडीं भुरगीं आवय बापायच्या रागा खातीर उपास करतात थोडे खेळगाडी या जावं पुरो मॉडेल्स आपली कूड हातोटी काडूंक उपास करतात जावं बरो संन्यासी जावं बरो आपली आत्मो हातोटी काडूंक उपास करतात आनी हो सर उपास करचो तांच्या बरेपणा खातीर आमी उपास करचो साबारपणी आमच्या बरेपणा खातीर जाल्यार आज जेजू आमकां आपयता उपास हेरांच्या बरेपणा खातीर कित्याक म्हळ्यार कन्नडांत उपासाक अर्थ आसा उपा म्हणजे सहायका वासा म्हणजे जियोवचें आमचो सहायक जावन आसा जेजू खातीर उपास करचो जर आमी जेजू खातीर हर एक संगती सांडूंक साज जाता आमचें तें असलें खोटेंपण न्ही केवळ जेवण या खाण बागार आमचें तें असलें खोटेंपण आमचें तें असलो राग मसूर द्वेश हागे हाचे थावन आमी उपास करता खंडीत जावन आमचें काळीज नितळ जावंक शकता आनी आमचो सहायक जालो जेजूक व्हरतो संतोश भोगूंक पुरो आनी आमकां तेजे आशिर्वादां बेसांव तो दिवंक शकता आनी तिसऱ्यान मोगाचें न्हू दान धर्म मदर तेरेसा म्हणटा उदार मनान तुमी दिवंक मुखार सरा दितना दुखोवच्या मापान तुमी दिया कित्याक म्हळ्यार तुमचें तें आसलें चड आसलें तुमी हेरान दिवचें न्ही साबार आमी तशेंच करता पेस्ता संदर्भ या कसल्या संदर्भी आमचें तें कितें उरलां तें आमी हेरांक दिता जाल्यार मदर तेरेसा म्हणटा तुमकां दुखच्या मापान तुमी दिया तुमच्या उणें पडल्यार म्हणून हेरांक तुमी दिवंक मुखार सरला तसलें मन तुमचें तें आसा जें आनी मोगाळ भावन आनी बडी न्हू ह्यो तीन भाग्यवंत संगती आमी करतना प्रत्येक जावन देवाक मेसवंचे संगती जावंक जायशें आमी करचें भोव गरजेचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमी करचें हर एका बरेपणांत देवाक आमी पळोवंक सकाचें त्या खातीर आमचें तें नितळ काळीज आसा जें नितळ मन आसा जें त्या नितळ काळजां नितळ मनान देवाक आमी पळोवंक साध्य ते एक जण शीस मेस्त्री लागीं येवन म्हणाले आमकां देवाक पळयचें म्हणून आनी हो मेस्त्री म्हणटा तुमी उपास करीचे दान धर्म करीचे मागणें करीचे आनी नाना रितीनी तुमी बरेंपण केल्यार मात देवाक पळोवंक साथ जाता आनी ना जाल्यार तुमी हें करना जाल्यार खंडीत जावन तें साथ दिना त्या दळा शीस म्हणटा आमकां देवाक पळयचेंच आनी हें अशें आसतना एक दीस मेस्त्री तांकां दनपाराचें 2 वरांचें एका पर्वताक आपोवन व्हरता आनी त्या सुर्याच्या किरणां मदें तो मेस्त्री दोळे उगडून सुर्याक पळोवंक सांगता आनी अशा तिनी शिसांक सुर्याक पळोवंक साद जालें ना आमकां जायना म्हूण ते म्हणटात त्या दळा मेस्त्री म्हणटा जर देवान रचयल्या एका सृश्टीक तुमकां पळोवंक जायना तर तुमी देवाक कशें पळयतल्यात तर मोगाळ भावन आनी बडी जर आमी आमच्या जिवितांत उपास दान धर्म या मागणें करतना पेल्याक आमी कुमो करूंक साधना तर देवाक आमी कसल्यांच बरेंपण दिवंक आमचे तावन ताची बऱ्यो करण्यो करूंक खंडीत जावन आमकां अवकाश हे आमकां साध्य जावचें ना आज आमी मान करचो पाद्री पियो खंडीत जावन आपल्या जिवितांत ताणें उपास केला सावन बरो ताणें मागणें केलां दान धर्म एक ह्याच जाग जावन आसतना खंडीत जावन करूं जाल्यार मोगाळ भावन आनी बडी ताणें दान धर्म केला आपल्या वेळाचो सबार वेळ तो मागण्यान करचेतालो सबार वेळ तो कुमसारेन करचेतालो आनी कुमसारी मुखांतर आपलो वेळ तो लोकांक दितलो आनी सबार मेळे आत्मे नितळ करून सरकाची वाट दाखोवचें तें एक महान काम पाद्री पियोन केलां आज खंडीत जावनी तो पाद्री पियो आमच्या जिवीत आमचे पाद्री पियोक आमी मान करतना खंडीत जावनी ताणें जेजूचे कश्ट मोरान प्राजीत काळ ताणें भक्तीपण नियाळ्ळो जावन आसा आनी त्या खातीर ताका जेजूचे ते 5 गाय ताच्या कुडीर आयिल्ले मोगाळ भावन आनी बडी आज ह्या प्राजीत काळाक सुरू जातना ह्या सिंधीच्या बुधवारा पाद्री पियोक आमी मान करतना प्रत्येक जावन ताचे आदर्श आमच्या जिवितांत आमी घेवया मागणें करूंक मुखार सरया ह्या प्राजीत काळांत वेळ ना जाल्यार थोडो वेळ आमी मागण्याक जेजूक दिवंक आमी मुखार सरया जावं बरो उपास करूंक आमकां साथ दिना जाल्यार उपास करी आमच्या उलोवण्याचें खोटें उलोवचें आमी सोड सोडया हेरान ती राग मोसूर द्वेश हागें स्वार्थ हें दाखोवचें आमी सोड सोडया आनी अशें त्या संगतीन उपास करून आमी स्वताचें जिवीत आमी जियेया दळ काळजां आमी आमच्या कुडी भितर रचीत करया आनी तिसऱ्यान प्रत्येक जावन
दान धर्म मागाचे न्हू दान धर्म आमकां करूंक साध्य नातले जाल्यार खंडीत जावन आमचें तें आसो इल्लो वेळ आमी हेरांक दिया आमच्या समाजान सबार कश्टांची ह्या पिडेस्त वडिलां आसात प्रायस्त आसात तांचे सांगात तो वेळ आमी करसुया मागण्यांत करसुया तांकां आमी मागण्याचो पाठिंबो दिवया आनी अशें आमचो वेळ दान धर्म करून आमी सर्गाचें तें जिवीत आमी जोडूंक मुखार सरया ह्या वर्साचो प्राजीत काळ आमचो बरोबरीत जावन दी ह्या वर्साच्या प्राजीत काळांत सर आमी केल्ली सर प्राजितां देवाक मेसोवची जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया दया करून उबे रावा भाव भयणीनो प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलोवंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतेन आमी आतां मागया देव आमच्या मोगाळ बापा कालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवळाय दाखयताय आनी पाताक रडून प्राचीत केल्लें पळयोवन तूं समाधान तुका लाभता तुजे दयेळेन आमच्या मागण्याक कान दी हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कणवळेन तुजो आशिर्वाद तूं घाल आनी प्राचीत काळाची दणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूट नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. So
भितर हांव जातलो आमचो देव मोगाळ जावन आसा, खंडी जावन आमची मागणी आयकता. आज प्रत्येक कडेन मागया ह्या प्राचीत काळार सरस्पर देव आमकां आशिर्वादीत करून दी, आमचें जिवीत तो नंदन करून दी. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी प्राचीत काळाचो कृपेचो स्पिरीत बघून मागणे, उपास आणि दान धर्माच्या विधाना मार्फत फळभरीत आणि अर्थभरीत तृप्तेचे जिवीत तांच्या भेसांत जिवंक तांकां आदार दे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलयतल्या मुखेल्यांनी लोकांच्या समस्यांक स्पंदन करूंक आणि तांच्या मुळाव्या गरजांक आदार दिशें निस्वार्थी मनान वावर करूंक तांकां उर्बेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिडेंत कश्टांच्यांनी जेजूच्या कश्टा मरणांचो उगडास काडटना जेजूचे कश्ट नियाळ तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक बळ आनी मतीचे समाधान तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सुमेस्त युवजणांनी प्राचीत काळाचो महत्व समजून शगुणी जिवीत रुपीत करून कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या बऱ्यापणा खातीर वावूरून पवित्र सभेची बळादीक हातेरां जायशें तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवक्रिस्ताच्या मेजा भोंवारी हजर जाल्ल्या आमी आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो, उपास, मागणे आनी दान धर्म भायले देखीक करिनासतना आंतरीक बदलावणे खातीर म्हज्या देवा आनी पेल्या संगी बरो संबंद जोडूंक प्राचिताचो काळ आमकां कृपेचो काळ जावं म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज प्रत्येक कडेन मागया मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक कोणाक अवकाश ना तांचे पासत पिडे वरवीं, कश्टा वरवीं, ह्या आपणाच्या कामा वरवीं तांकां येवंक जावना जावंक पुरो तांचे पासत मागया. तशेंच जर तर तुमचे खासगी इरादे आसात ते सर्व त्या देवा मुखार तुमी दवरा. सर्वेस्परा देवा, घाल तुजे निराळ आशिर्वाद हांगासर जमलेल्या सर्व तुज्या भुरग्यांचेर. आमी सर्व जाणां एक पवित्र जिणी जियोंक ह्या प्राचीत काळार मागणे कर्ण, उपास कर्ण, दान धर्म कर्ण, एक अर्थभरीत जिणी जियोंक आमकां कृपा तूं दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा आपाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले महिमे आमच्या आनी पुस्तकाच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. कणवळ्या बापा प्राचीत काळाचे सुरवेक हो यज्ञ आमी तुका दबजान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रितीमुगाच्या करण्यांनी आमचो कट्यो वंदवण्यो दमाव आमकां बोळ आनी आदार दी. अशें पातकांत नितळ जावन जेजूच्या कश्टा मरणाचो संभ्रमान भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दणवण दिताना अवगणेचे तूं बळ मोडताय. आमची मनां ऊंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां तूं दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजें तर महिमा वाकणटा. ताजे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससने कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावळता सगुण परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडयल्याय सोमिया. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सोडण्याची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत समजल्या आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्ताराच्या भव्य सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पॉल आमच्या घोवळे बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांचे भरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगा संपलेल्या आम्हा सर्वांची दया कर म्हूण मागता आमकां मरिये देवाचे मे संगती भगवान सुसे मरिये सुपती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता जी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी सांगाता मेळून सुम्यान शिकलें तें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येणें बरोवशें अतिरेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुदय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक आजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्यांचे शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सोवे आसो. माय आमकां सुकृत जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दी घटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काण जाताय.
Jesu mogar, Jesu dayar, moche tayo ka shitar. Swagat tuka, kalsan moja, atmyak moja digatar. Tukas maka, o punditai, atmikan zatai. Sasi jibit makalabo, kursa jiwar pilon. Akman susun, jiwan arpon, tukas bedong dilon. Tujhe kushi त्याग केलोय, बापा कुशे काल जालोय. तुझे कुशे त्याग केलोय, बापा कुशे काल जालोय. जेजू मोगार, जेजू दयार, मुझे तैयो का शितार. स्वागत तुका, काळजात म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिगटार. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मिकान जाताय. जो कोण सर्वेस्पराची समर्थ दीस रात निहाळता तो समयाप्रमाणे फळ दिता. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या ककुळधरा बापा, प्राचीन काळाची आमची दणवण तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्या आमी आतां घेतला, त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळो हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उंड्याचेर आशिर्वाद आमी मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दायेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी बोप तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळा बापा, आमचेर तुवें साप पियोच्या विनवणेन वतुल्ल्या सर कुरपे दिने पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजातात आनी मनशाक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमकां बरी भलायकी, घटाय आनी पोशण मेळो आनी सर पिडा शिडा गूण जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवा दयाळ, काकुळतीच्या, बोगस बापा मोगाच्या,